सो आज हांव फक्त तुमकां हे देवनागरी टायपिंग करपाक कितें पद्दती आसा, खंयचे खंयचे सॉफ्टवेअर्स आसा आनी मुखेल प्रमाण आमी पळयतले युनिकोड आनी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड हाचो वापर करून आमी कशे देवनागरींतल्यान टंकलेखन करूं शकता. टंकलेखन म्हळ्यार टायपिंग करपाक शकता. आणि ह्या इनस्क्रिप्टाचो वापर तुमकां कोंकणी भास, मराठी, हिंदी म्हणजे ज्यो देवनागरी ज्यो भासा आसा ताच्या खातीर तुमी वापर करूं शकता. सो सगळ्यान पयलीं म्हळ्यार ही एक कला. हातून कितें गणीत अशें न्ही तें म्हणजे 1+1 2 म्हणून सांगलें म्हणून तुमकां तें सोंपेपणान जातलें. सो हाच्या खातीर तुमकां सातत्यान प्रॅक्टीस करची पडटली. देवनागरी टायपिंग जे हांवें तुमकां शॉर्टकट सांगला वा मेथड सांगला ते तुमकां एवरीडे एटलिस्ट एक वरा खातीर अर्द वर ते एक वर तुमकां दिवचे पडटले. जाल्यारूच हो कीबोर्ड तुमच्या हातार बसतलो. दर दिसा अर्द वर तुमकां प्रॅक्टीस करची पडटली. दुसरें म्हळ्यार आतां वांटेकारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान तुमकां सांगला तशें की हांव थोडेच प्रश्न घेतले आनी आतां पीपीटी जेन्ना हांव दाखयतलें तेन्ना तुमकां एक वेळ कोणे दुसऱ्यान जर आपलें प्रेझेंटेशन बी केलें चुकून जाल्यार ताची स्क्रीन दिसपाक शकता. सो ते खातीर तुमी म्हजी जी पीपीटीची जी म्हजें नांव दिसतलें तुमकां ती तुमी पिन करात. सुरवातेकूच तुमकां सांगता पिन करपाक मेळटा. सो म्हजी पीपीटीची जी स्क्रीन आसतली ती तुमी पिन करून दवरात. सो आमी सुरवात करया. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार सगळ्यांक कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दिसाची परबी. देवनागरी टायपिंग सॉफ्टवेअर्स म्हणटात तेन्ना आमकां खूब सॉफ्टवेअर्स मेळटात. तातूंत सगळ्यांत चड फामाद म्हणटा तो श्रीलिपी. श्रीलिपी सॉफ्टवेअर चड करून प्रसार माध्यमांनी वापरतात वा एडवर्टायझिंग इंडस्ट्री जी आसा थंय चड जातात वापर. कारण एडोब फोटोशॉप हे जे टूल्स आसा एडोब फोटोशॉप वा प्रिमियम तातूंत श्रीलिपी जे फॉन्ट्स आसा ते बऱ्याक पडटात. सो ताच्या खातीर श्रीलिपी थंय वापरतात. दुसरो आसा तो गुगल इंडीक कीबोर्ड. गुगल ह्या कंपनीन हो इंडीक कीबोर्ड काडला जातून तुमकां देवनागरी वा प्रादेशीक भासो मेळटात आनी तातूंत वेगवेगळे कीबोर्ड मेळटात. आनी हो कीबोर्ड लॅपटॉपाचेर आनी मोबायलाचेर दोगांचेर उपलब्ध आसा. ते भायर तिसरो आनी एक कीबोर्ड आसा तो म्हळ्यार लिपिकार. लिपिकार म्हणटा ते तुमी इंटरनेटार जर मारले जाल्यार थंय ऑनलायन थंयच्या थंय कीबोर्ड मेळटा आनी तातूंत तुमी इंग्लिशीन टायप करता पूण तुमकां रिजल्ट मेळटा देवनागरींतल्यान. आनी एक सॉफ्टवेअर आसा तो बराहा सॉफ्टवेअर. बराहा सॉफ्टवेअर असोच भारतीय भाशां खातीर आसा आनी ह्या सॉफ्टवेअरानूय बी वेगवेगळे तुमकां कीबोर्ड्स मेळटले जातून इनस्क्रिप्टूय कीबोर्ड मेळटा. सो हो एक फरक आसा की कीबोर्ड म्हणटा ते वेगळे आनी सॉफ्टवेअर म्हणटा ते वेगळे. आतां युनिकोड म्हणटा तो विश्वव्यापी एन्कोडिंग एक प्रणाली ती जी पुराय संवसारान हाचो वापर जाता. आनी तुमी जेन्ना लॅपटॉप घेता कंप्युटर घेता आनी जेन्ना सगळे तुमचे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल जातात लॅपटॉप तुमचो फुल्ली युजेबल जाता तेन्ना हे सगळे युनिकोड म्हणटा ती ऑलरेडी भितर आसता इनबिल्ट. सो तुमकां आनी वेगळो खंयचो सॉफ्टवेअर घेवपाची गरज ना. खंय संवसाराच्या खंय कोनशाक गेले जाल्यार तुमकां हो युनिकोड मेळटलो आनी ते खातीर युनिकोड आनी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड म्हणटा तो चड वापरतात. आतां कीबोर्ड म्हणटकच खंयचे कीबोर्ड आयले? कीबोर्ड म्हणटकच सगळ्यान चड वापरान येता तो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड. दुसरो तुमी आयकला आसतले घडये रेमिंग्टन कीबोर्ड म्हणून आनी तिसरो फोनेटीक कीबोर्ड. फोनेटीक कीबोर्डूय खूब वापरतात. आतां युनिकोड खंय खंय आसा तो सगळ्या कंप्युटरांचेर लॅपटॉपांचेर आसा. इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड प्रादेशीक भाशांनी उपलब्ध आसा आनी सगळ्या कंप्युटरांचेर कोंकणी भास म्हणून ऑलरेडी आसा. सो जेन्ना तुमी तुमच्या लँग्वेज सेटिंग्सान वतले तातूंत तुमकां साबार भासो दिसतल्यो आनी तातूंत कोंकणी ही भास आसा. कांय सॉफ्टवेअर्स आमी पळयता जेन्ना जातून आमकां हिंदी भास घेवची पडटा वा मराठी भास घेवची पडटा. पूण हांगा युनिकोडान जेन्ना तुमी
तुमच्या कंप्युटराच्या लँग्वेज सेटिंगान वतले तेन्ना तुमकां थंय कोंकणी दिसतली भास. आता कंप्युटराचेर ही भास सेटिंग्स आसा ते कशें करप? सो ताच्या खातीर तुमी पयलीं म्हळ्यार वचपाक जाय तुमच्या कंट्रोल पॅनलान. हांगाच तुमकां दाखयता हांव. हो तुमचो कंट्रोल पॅनल हांगा आसा. तातून तुमी गेली. कंट्रोल पॅनलान वतकच तुमकां हांगा रिजन एंड लँग्वेज म्हणून दिसतले सेटिंग. त्या रिजन एंड लँग्वेज सेटिंगान वचचें आनी थंय वतकच असो तुमकां रिजन एंड लँग्वेज सेटिंग्स बार दिसतलो. हांगा हांवें ऑलरेडी कोंकणी भास घेतला म्हणटकच ते दिसता. नाजाल्यार तुमी जर तुमच्या लॅपटॉपाचेर वा कंप्युटराचेर इंग्लीश भास आसतली. इंग्लिशानूय बी खूब आसा. सो तुमची चड करून युनायटेड स्टेट्स आसतली नाजाल्यार युनायटेड किंगडम आसतली सिलेक्ट केल्ली. सो तुमी थंय कोंकणी सोदची आनी कोंकणी भास निवडची, अप्लाय म्हणची वा ओके म्हणचें. हाचे उपरांत तुमच्या कंप्युटराचेर कोंकणी भास सेटअप जाल्या ताचें. आतां तें जातकच तुमचो जो सकयल टूल बार आसा, तुमच्या कंप्युटर स्क्रिनीच्या सकयल तुमचो जो टूल बार दिसतलो तुमकां, ताच्या कोनशाक जंय वेळ बी आसा, वेळ, वॉल्यूम, बॅटरी बी दाखयता, थंयच घडये तुमकां हांगाच दिसपाक शकता तो, वा अशें इंग्लीश आनी अशें सेटिंग येवपाक शकता. सो ताचेर क्लिक करून तुमी पळोवं येता की तुमी खंयचे खंयचे भास तुमी ऑलरेडी घेतलेल्यो आसा. एक तर तुमी इंग्लीश भास तुमची पयलींच तुमी निवडल्या आनी दुसरें आयला आसतलें तुमकां कोंकणी. आतां तुमी हिंदी घेवं शकता हांगा, मराठी घेवं शकता वा खंयची दुसरी हेर द्रविडियन भास खंयची तुमकां जाय जाल्यार ती घेवं शकता, कन्नड, तेलुगू. ते उपरांत आतां हो कीबोर्ड खंय चलतलो? सुरवातेकूच हांवें सांगलां तशें इंग्लीश कीबोर्ड जंय जंय तुमचो चलता, तुमच्या ज्या लॅपटॉपाचेर वा कंप्युटराचेर जो आसा तो, तसोच होय कीबोर्ड सगळी कडेन चलतलो. म्हळ्यार MS ऑफिस म्हळ्यार वर्ड, पावर पॉयंट, एक्सेल, सगळी ह्या सगळ्या MS ऑफिस हातून चलतलो. दुसरें नोटपॅडान चलतलो. सोशल मिडिया म्हळ्यार फेसबूक, ट्विटराचेर जर तुमकां गुगला वेल्यान वचून तुमच्या प्रोफायलाचेर कितें टायप करपाक जाय वा हेरांच्या प्रोफायलाचेर, जाल्यार ह्या कीबोर्डा वेल्यान तुमी टायप करपाक शकतात. आतां इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड म्हणटा तो दिसता कसो? सो हो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड. आतां हो कीबोर्ड तुमकां मेळपाक जाय जाल्यार सोंपें, गुगलाचेर वचात, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड म्हणून सर्च करात. तुमकां हो वा आनी खुबशे अशेच रंग वेगळो आसतलो ताचो. तुमी हो डावनलोड करात, ताची प्रिंट काडात आनी प्रिंट काडून तुमी जंय काम करतले तुमच्या लॅपटॉपाचेर वा कंप्युटराचेर थंय कुशीकूच दवरा आनी ताचेर पळोवन पळोवन तुमी टायप करून शिकपाक शकतात. आतां हातूंतले तुमकां हांव फक्त हातून फक्त कीबोर्डान तुमकां खंय कितें मेळटलें तें सांगता, अक्षरां कशी टायप करप ती. हे हांव जे सांगता ते की पॉयंट्स, म्हळ्यार तुमकां एक ट्रीक कशी की सोदपाक तुमकां सोंपें पडटलें की ह्या वटेन हे शब्द मेळटले, ह्या वटेन हे मेळटले. सो ताच्या खातीर सुरवात करतना आतां सकयल अक्षरां जी दिसतात तुमकां, ही जी सकयल अक्षरां दिसतात, ब, ह, ग, द, ज, ड, हे तुमी ते इंग्लीश अक्षर जे आसा, आतां तुमकां ज जाय जाल्यार पी टायप करप, द जाय जाल्यार ओ टायप करप, ग जाय जाल्यार आय टायप करप, ह जाय जाल्यार यू टायप करप, तशेंच बाकीचे. आनी जर तुमकां आतां हाच्या वयर जे दिल्यात, ध, झ, घ, भ, जे सगळे चडशे म्हाप्राण आसात. सकयल आसा ते अल्पप्राण आनी वयर आसात ते म्हाप्राण कोंकणीतले. ते खातीर जेन्ना तुमकां म्हाप्राण टायप करपाक जाय तेन्ना शिफ्ट आनी तो इंग्लीश अल्फाबेट टायप करप. आतां देखीक तुमकां घ टायप करपाक जाय जाल्यार तुमी शिफ्ट आनी आय टायप करतले. आनी तुमकां अल्पप्राण जाय, घ जाय जाल्यार फक्त आय टायप करप. हाचे उपरांत आतां खंयचे
कीज खंय मेळटल्यो तुमकां. सगळे मात्रा जे आसा ए, ओ, ऐ, औ हे सगळे तुमकां तुमच्या दावे वटेन मेळटले. कीबोर्ड जो आसा तुमचो ताच्या दावे वटेन हे सगळे मात्रा आसा. तशेंच रस्व दीर्घ तुमकां खंयच्याय वर्णाक घालपाक जाय वा शब्दाक घालपाक जाय तेन्ना तेय बी सगळे तुमकां तुमच्या दाव्या वटेन मेळटले. अनुस्वार लेगीत दावे वटेनच आसा. सो खंयच्याय वर्णाक अनुस्वार, रस्व दीर्घ, मात्रा घालपाक जाय ते सगळे कीबोर्डाच्या दावे वटेन मेळटा. मागीर शब्द आतां तुमकां अर्द टायप करपाक जाय. देखीक हांवें हांगा दिला शब्द. शब्द म्हणटा तो अर्द ब आनी द आसा. अर्द ब टायप करपाक पयलीं म्हळ्यार तुमी ब टायप करतले. ब टायप करपाक हांवें हांगा वाय अल्फाबेट मारल्या आनी ते उपरांत आतां म्हाका हो ब जो वर्ण आसा तो अर्दो करपाक जाय. ताचे खातीर हांव डी मारता फक्त. डी मारतकच तुमकां हांगा कळटा की तो अर्द जाला, हलंत येता. हलंत येतकच आतां फुडलो म्हाका वर्ण मारपाक जाय द. द मारपाक हांव ओ टायप करता. जे हांगा तुमकां कीबोर्ड पळोवन तुमी सोंपेपणान टायप करपाक शकता. आतां म्हाका कीबोर्ड पाठ जाला म्हणून हांव तुमकां हांगा सांगपाक शकता. हे तुमी जर सातत्यान प्रॅक्टीस केलो जाल्यार तुमकां म्हाका दिसता कमीत कमी 8 दीस पुरो खूब जाले. जर तुमी दिसाक 1 वर प्रॅक्टीस करत जाल्यार तुमकां कीबोर्ड सोंपेपणान पाठ जातलो. आनी पाठ जावपाक जाय जाल्यार तुमी वेगळी प्रिंट काडून अक्षर पळोवन पळोवनूच टायप करचें पडटलें. जर तुमी ऑन स्क्रीन कीबोर्डाचो जर वापर केलो जाल्यार तुमकां ती अक्षरां पाठ जायना. ते खातीर तुमी टायप करूनच हे हो कीबोर्ड शिकचो. मागीर आसा तो अनुस्वार. आतां अनुस्वार टायप करपाक एक्स. आतां हांवें देख दिल्या ती हांव. हांव टायप जेन्ना शब्द मारता तेन्ना हाचेर अनुस्वार आयला. हा टायप करपाक हांवें पयलीं हा टायप केलें. ते उपरांत अनुस्वारा खातीर हांवें एक्स मारलें. सो म्हणजे अनुस्वार आयलो त्या हा शब्दाचेर वर्णाचेर आनी व हांव. सो तिसरें आसा तें चंद्र. चंद्र मारपाकूय परत एक्सच पण तुमकां शिफ्ट मारचें पडटलें. फक्त अनुस्वार जाय जाल्यार एक्स आनी ताचेर चंद्र जाय जाल्यार शिफ्ट एक्स मारचें पडटलें. आतां हे सगळे जे आसा कीज ते तुमकां दावे वटेन मेळटले. मात्रा, रस्व दीर्घ, अनुस्वार, शब्द जेन्ना तुमकां अर्द करपाक जाय, चंद्र दिवपाक जाय, सगळे दावे वटेन आसा. फुडें पळोवया आमी. फुडें आसा ते ही जोडाक्षरां. ञ, त्र, क्ष आनी श्र. आतां ज्ञानेश्वर बरयतना शिफ्ट 5 ज्ञानेश्वर बरयतना तुमकां ञ ची गरज पडटली. तेन्ना तुमी शिफ्ट 5 की टायप करप. शिफ्ट 5 मारतकच तुमकां ञ मेळटलें. तशेंच त्र जाय आतां. त्रिकोणाचो त्र जाय जाल्यार शिफ्ट 6 मारलें आनी मागीर ताका कप्पी दिलें. श जाय जाल्यार शिफ्ट 7 आनी तशेंच श्रद्धाचें जाल्यार शिफ्ट 8. ताचे उपरांत आतां र वर्ण जे आसा ते वेगवेगळ्या प्रकारान आमी कोंकणी भाशेन घोळटा. एक रच शब्द वर्ण जर तुमकां टायप करपाक जाय जाल्यार जे अल्फाबेट इंग्लिशीन जी जे अल्फाबेट आसा ती टायप केली जाल्यार तुमकां र फक्त वर्ण मेळटलो. पूण क्र, र्य, ड्र, र्य हे तुमकां टायप करपा खातीर 2-3 अल्फाबेट्स टायप करच्यो पडटल्यो इंग्लिशींतल्यो जाल्यारूच तुमकां ते वर्ण मेळटले. आतां क्रमांक जेन्ना बरयता आमी तेन्ना आमकां हो क्र लागता. ताच्या खातीर आमकां पयलीं म्हळ्यार क टायप करचें पडलें. क टायप करपा खातीर के अल्फाबेट आसा. मागीर ताका तोडचो पडलो. तोडपा खातीर म्हळ्यार वर्णाक अर्द करपा खातीर ड मारलें आनी ताका मागीर र घालें. र घालपा खातीर जे टायप केलें. ताचे उपरांत आमकां क्र मेळटा. फुडें आसा तें र्य.
आता सूर्य जेन्ना आमी बरयता तेन्ना आमकां अशें र लागता हे सूर्य. ते खातीर पयलीं म्हळ्यार हांवें सू टायप केलें. सू टायप करपा खातीर तुमकां रियत दाखयता हांव. रिय टायप करपा खातीर पयलीं हांगा उरफाटें वचचें पडटा. क्र खातीर आमी पयलीं क च्यान सुरवात केल्ली, पूण हांगा आमकां पयलीं र टायप करचो पडटा अर्दो. ते खातीर जे टायप केलें, डी केलें आनी य केलें. ताका आनी एक शॉर्टकट आसा. शिफ्ट 3 जर तुमी पळयलें कीबोर्डाचेर, तुमकां दाखयता हांगा. शिफ्ट 4 सॉरी, शिफ्ट 4 जर पळयलें जाल्यार हांगा तुमकां तो रफार दिसता. सो तुमी शिफ्ट 4य वापरून हो रिजल्ट मेळोवपाक शकता. शिफ्ट 4 पयलींच मारलें आनी मागीर य मारलें. वा अशेंय तुमी करपाक शकता, जे डी आनी मागीर य मारपा खातीर तो स्ट्रोक आसा तो. जंय तुमकां एरोज दिसता, शिफ्ट कंट्रोल बी आसा थंय जो स्ट्रोक आसा तो. ते उपरांत आहा तो ड्र. ड्र मारपा खातीर सोंपें सामकें. ड टायप केलें. ड टायप करपा खातीर तुमकां ब्रॅकेट ओपन ब्रॅकेट जो आसा तो की टायप करची पडटा. ती की मारल्या उपरांत शिफ्ट 3. शिफ्ट 3 मारलें काय तुमकां ड्र मेळ्ळा. ड्रमाचो ड्र. आतां सगळ्यांत कठीण आसा तो हो शब्द. हांगा जाता अशें की खूब जाणांक हांगाच तुमकां दाखयता. रिय टायप करपाक आतां देखीक तुमकां बऱ्या टायप करपाक जाय जाल्यार खूब जाणां अशें टायप करतात. अशें म्हळ्यार शिफ्ट जे टायप करतात. आनी मागीर ताका डी मारून अर्द करता आनी मागीर स्ट्रोक मारून य लायता. पूण हातून सकयल न्ही त्या शब्दाच्या नुकता येतलो. नुकता जो कोंकणीन ना. हांगा तुमकां दिसता आसतलो एक डॉट सो सकयल. हो डॉट काय आतां एरियल कोकिलान खडये दिसचो ना, पूण एरियल युनिकोड वा हेर जेन्ना फॉन्ट घेता तेन्ना तुमकां हो नुकता दिसतलो. पळय. सो हो असो टायप करप सामकें चुकीचें. कारण कोंकणीन जेन्ना नुकता नाच तेन्ना आमी तो घालप हें अयोग्य. ते खातीर कांय जाण हे टायप करता कारण तांकां दुसरो शॉर्टकट खबरच नासता घडये. ते खातीर ही की तुमी वापरची. पयलीं म्हळ्यार र टायप करचें. र टायप करपा खातीर जे मारली तुमी की. जे मारतकच ताका अर्द करचो आनी अर्द केल्या उपरांत शिफ्ट कंट्रोल आनी 1 हे 3 कीज आसा हे एका बरोबर तुमकां मारपाक जाय. शिफ्ट कंट्रोल 1 हे मारतकच तुमकां हो र मेळटा. आनी मागीर तुमचो जो तुमकां जे टायप करपाक जाय आतां बऱ्या बरयता जाल्यार य येतलें या जाल्यार हांगा स्ट्रोक जो दिल्लो आसा तो स्ट्रोक तुमी मारतले हो. तो स्ट्रोक मारतकच य जालें आनी मात्रा जाय तुमकां जाल्यार ई मारलें जाल्यार ऱ्या जालें हांगा. फुडें आमी पळोवया आतां. आतां ए आनी अ ए आनी अ टायप करपा खातीर हो अ जो आसा तो तुमकां सोंपेपणान मेळटलो किबोर्डाचेर. तुमकां दाखयता हांगाच. तो टायप करपा खातीर फक्त तुमी हांगा शिफ्ट आनी हो स्ट्रोक जो आसा एंटराच्या किबोर्डा एंटर बटन आसा थंयच दिसतलो तुमकां तो. तो शिफ्ट आनी तो बटन प्रेस करप म्हळ्यार तुमकां अ मेळटा शब्द. अ शब्द आमी वर्ण जो आसा तो आमी चडसो इंग्लीश शब्द वा हेर भासांतले शब्द जे कोंकणीन टायप करतात तेन्ना वापरतात. देखीक ऑमलेट जेन्ना आमकां टायप करपाक जाय तेन्ना
तेन्ना हो ओ लागतलो आमकां, वा कोणाचें नांव टायप करपाक जाय जाल्यार. दुसरी गजाल, ए जर तुमकां टायप करपाक जाय जाल्यार कितें करप? ए टायप करपाक तुमकां किबोर्डाचेर मेळचें ना, किबोर्डाचेर त्याची की ना. ते खातीर तुमी हांगा इन्सर्टान वचप. इन्सर्टान वतकच सिम्बॉल म्हूण आसतलें हांगा उजव्या वटेन. सिम्बॉलान वतकच हांवें आतां ऑलरेडी हांगा कोकिलान घेतिल्लो आसा तो. एक तर तुमकां कोकिलान मेळटलो वा निर्मला म्हणटा त्या फॉन्टान मेळटलो, निर्मला UI म्हणून. तातूंत तुमकां हो मेळटलो. ताचेर क्लिक करप, डबल क्लिक करूं येता वा सिंगल क्लिक करून हांगा इन्सर्ट म्हणूं येता. डबल क्लिक केलो जाल्यार तो डायरेक्ट शब्द थंय येतलो. आतां डबल क्लिक करता हांव आनी क्लोज करता. तो हांगा आयलो पळय. अशें केल्यारूच तुमकां हो ए म्हणटा तो मेळटलो. अगेन ए आमकां लागता तो एडवोकेट बरयतना बी चड वापर जाता ताचो. शॉर्ट फॉर्म बरयता तेन्ना. फक्त ए बरयतना हो आमकां अर्धचंद्र असो इन्सर्ट करून घालचो पडटा. पूण जेन्ना आमकां के बरोवंक जाय, रे, से, वा खंयचोय ए सोडून खंयचोय हेर शब्द जेन्ना तुमकां शब्दाचेर अर्धचंद्र घालपाक जाय जाल्यार सोंपी की ताका शिफ्ट 2. एअर सेंटर म्हाका बरोवपाक जाय इंग्लीश शब्द जाल्यार तो टायप केला हांवें. तो टायप करतकच शिफ्ट 2. शिफ्ट 2 मारले काय ताचेर अर्धचंद्र आयलो. तर हे सगळें हे ए जे आसा ते दाव्या वटेन आसा आनी ओ जे आसा ते उजवे वटेन आसा. आनी हो ए जो आसा हो इन्सर्टान वचून तुमकां घालचो पडटलो. फुडें आमी पळोवया क्रू, रिशींतलो री आनी हे अनुनासीक वर्ण हाचो कोंकणीन वापर चड जायना. पूण फक्त तुमकां जर तुमी खंयच्या तत्सम शब्द आसा वा हेर खंयच्या भाशेन तुमकां टायप करपाक जाय जाल्यार ताच्यो कीज हांगा दिल्या हांवें. क्रू टायप करपाक जाय जाल्यार क टायप केलें आनी इज इक्वल टू जी सायन आसा वयर बॅकस्पेसाच्या सायडीन ती टायप केली काय तुमकां क्रू मेळटलें. कृपा, ऋ जे आसा ऋषी टायप करपाक, ऋग्वेद टायप करपाक शिफ्ट प्लस. सो क्रू टायप करपाक फक्त इज इक्वल टू आनी हांगा शिफ्ट इज इक्वल टू ऑर प्लस वॉट एवर. आतां हे टायप करपा खातीर तुमकां शिफ्ट क्लोज ब्रॅकेट आसा ते टायप करपाचे. ओपन आसा ते तुमकां ढ मेळटले, ड वा ढ. आनी क्लोज ब्रॅकेट जो आसा तो आतां कांय जाणांक जर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जाय जाल्यार ताचे खातीर ऑन स्क्रीन कीबोर्डूय तुमच्या लॅपटॉपाचेर मेळटा तुमकां, लॅपटॉप वा कंप्युटराचेर. कंट्रोल पॅनलान वचून अगेन कंट्रोल पॅनलान वचात. कंट्रोल पॅनलान वतकच हांगा इज ऑफ एक्सेस सेंटर मेळटले. तुमकां जर हांगा मेळना जाल्यार इजिली हांगा टायप करात तो तुमकां मेळटले. टायप केल्या उपरांत इज ऑफ एक्सेस सेंटरान वचात, क्लिक करात ताचेर. क्लिक केल्या उपरांत अशी स्क्रीन दिसतली आनी स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड येतलो. ताचेर क्लिक करतकच हो तुमकां कीबोर्ड दिसतलो. आतां कीबोर्डाचेर तुमकां इंग्लीश भास दिसता हांगा. चेंज करपाक जाय जाल्यार कोंकणीन गेले. इंग्लीश जाय तेन्ना इंग्लीश घेतली, कोंकणी जाय तेन्ना कोंकणी घेतले. आनी मागीर एक एक करून तुमी टायप करपाक शकतात. पूण हांव तुमकां सल्लो दिता की तुमी ही पद्दत वापरची न्हय. कारण हातून तुमकां शब्द खंय आसा ते टायप याद जावचे ना. जशें आमकां इंग्लीश कीबोर्ड पाठ जाता थोड्या तेंपान, तशें कोंकणी वा देवनागरी कीबोर्ड तुमकां पाठ जावचो ना जर तुमी ही पद्दत वापरली जाल्यार. ते खातीर तुमी प्रिंट आवट काडूनच वापरा.
आणि आता तुमका परत परत हांगा वचून एक एक म्हणजे आता तुमका इंग्लिश जाय जाल्यार परत हांगा इंग्लिश क्लिक कर, मागीर टायप कर. मागीर तुमका कोंकणी जाय जाल्यार परत वच कोंकणी टायप कर. अशें जर तुमकां परत परत म्हणजे त्रास जावचो न्हय जाल्यार ताका एक शॉर्टकट आसा. शॉर्टकट म्हळ्यार ऑल्ट आनी शिफ्ट. ऑल्ट प्लस शिफ्ट जेन्ना तुमी टॉगल लँग्वेज. तातूंत तुमकां तुमची लँग्वेज इंग्लीश आसा ती कोंकणी करपाक जाय जाल्यार ऑल्ट शिफ्ट टायप करप आनी ऑल्ट शिफ्ट मारतकच तुमची लँग्वेज चेंज जातली आनी मागीर तुमी टायप करपाक शकता. आतां तुमकां मदींच खंयचोय शब्द इंग्लिशीन टायप करपाक जाय जाल्यार परत ऑल्ट शिफ्ट टायप मारात. तुमी इंग्लिशीन टायप करपाक शकता. परत अगेन ऑल्ट शिफ्ट देवनागरीन टायप करपाक जाय जाल्यार. आनी एक जेन्ना तुमी कॉन्फिगर करतले आनी खंयच्या पॉवर पॉयंट वा वर्ड फायलीन वतले तेन्ना सुरवातेकच तुमकां देवनागरी भास मेळटली ती मंगल. मंगल. आतां तुमकां हांव हांगा टायप करून दाखयता. हांवें आतां सुरवातेक घेतला हांगा मंगल फॉन्ट. मंगल फॉन्टान हांव टायप करता. म्हजें नांव टायप करता हांव. कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दीस म्हणून टायप करता हांव. आतां दुसरी फॉन्ट आमी घेवया. हांव बरयता मंगल. दुसरी फॉन्ट आमी पळोवया एरियल युनिकोड. कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस. एरियल युनिकोड. आनी तिसरो फॉन्ट आमी पळोवया तो कोकिला. कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दीस. आतां हे तिनूय जेन्ना फॉन्ट तुमी पळयतात तेन्ना तुमकां सगळ्यान बरो दिसतलो तो हो फॉन्ट. म्हळ्यार खास करून शिक्षक हालीं शिक्षक जे व्हिडिओज तयार करतात, OER तयार करतात तेन्ना खास करून तांकां प्रेझेंटेबल फॉन्ट्स जाय पडटात. तेन्ना हो कोकिला म्हणटा तो सगळ्यान चड उपेगाक येता. कोकिलान तुमकां एक बरो फायदो म्हळ्यार जोडाक्षरां जी आसा ती स्पश्ट येतात. बाकीचे शब्द येताच त्या भायर जोडाक्षराय बी स्पश्ट येतात. म्हजेंच नांव पळयात स्नेहा अशें दिसता तुमकां. आनी जेन्ना तुमी एरियल युनिकोडूय घेतले आतां पूण कांय कांय जे जोडाक्षरां आसतलीं ती तुमकां अशीं दिसतलीं. म्हळ्यार ही आतां स्नेहा काय त्रेहा कळना. आनी तिसरो आसा तो मंगल. हातूंत सगळें स्पश्ट दिसता पूण फॉन्ट जेन्ना तुमी कंपेर करता तेन्ना तो मातसो तितलो प्रेझेंटेबल दिसना मंगल फॉन्ट. सो तुमकां जेन्ना तुमी कितें टायप करतलीं देवनागरीन तेन्ना तुमी पयलीं कोकिला फॉन्ट घ्या. कोकिला ना जाल्यार युनिकोड फॉन्ट घ्या. हाचे भायर आनीकूय फॉन्ट आसात. अपराजिता म्हणून आसा. अपराजिता म्हणून एक फॉन्ट आसा. निर्मल UI म्हणून एक आसतलो तोय वापरल्यार जाता. पूण तुमी हे फॉन्ट वेगवेगळे पळयात मुद्दाम घेवन सिलेक्ट करून आनी तुमकां खंयचो आवडटा तो घ्या पूण मंगल शक्यतो तुमी घेवं नाकात. हाचेर हांव आतां थांबतां इतल्याचेर. देव बरें करूं तुमकां. ओके. पयलो हांगा प्रश्न आयला ऋषी शब्द कसो बरोवपाचो. ऋषी शब्दा खातीर दोन तरा आसा. एक म्हळ्यार तुमकां होदोळ हांवें सांगला तो तत्सम शब्द वापरूनय बी ऋषी बरयतात. वा म्हजो एक इश्ट आसा ऋषिकेश कदम जो दुसऱ्या तरेन बरयता. तेन्ना दोन तरेनी तुमकां दोनूय तरे दाखयता हांव कशें बरयता तें. आतां ऋषी
तत्सम शब्द घेऊन जर तुम्ही बरयतले फॉन्ट पयली हांगा दुसरी करता घेता ओकेला हो जर तुमका असो तुमका टाइप करपाक जाय जाल्यार ताका एक सेकंड र टाइप करपा खातीर रोज हांवें सांगला शिफ्ट शिफ्ट आणि प्लस शिफ्ट प्लस और सिर्फ शिफ्ट इज इक्वल टू साइन जी आसा ती मारतकच तुमका हो रो मेळटलो आणि काय जाण हो बरयतात आणि ताका असो अर्ध करतात आता म्हजो इश्ट हांवें तुमकां सांगलो तो तो असो बरयता ताका पयलीं म्हळ्यार हांवें हो टाइप केले हो टाइप करपा खातीर यू टाइप केले आणि हक म्हाका तो तोडला जसो ताका तो करपा खातीर हांवें परत जी वयर आमी शिफ्ट इज इक्वल टू मारलेली ती हांगा फक्त आमी इज इक्वल टू मारतात सो यू टाइप केले यू टाइप सॉरी फक्त यू टाइप केले आणि मागीर ती इज इक्वल टू साइन मारतकच अशें मेळटलें काय जाण अशेंय मारतात अशेंय करतात ऋषिकेश बरयतना पूण ही चुकीची पद्दतशी दिसता पूण जर तुमचें नांव तुमी अशेंच बरयत आयला जाल्यार काय हरकत ना नाम तें तुमकां जाय तशें तुमी बरोवंक शकता ताका ह मारपाचें ह मारपाक वयर सांगला तशें यू आणि मागीर ताका तोडपा खातीर ड डी सॉरी तोडपा खातीर डी मारले आणि मागीर जे मारले जे मारतकच तुमकां असो मेळटलो सो ह्या 3 पद्दतींनी तुम्ही टाइप करपाक शकता हाव टू रायट सृष्टी खातीर तुमकां श्र जाय पडटले श्र तुमकां हांवें आदी दाखयला शिफ्ट 8 मारतकच तुमकां श्र मेळटले तुम्ही आता तुमचें नांव कशें बरयता ताजेर आसा जर तुमी अशें बरयता काय अशें बरयता तुमचेर आसा सो तुमकां जर अशें बरोवपाक जाय जाल्यार तुमी शिफ्ट 8 मारतली शिफ्ट 8 मारले आणि मागीर इज इक्वल टू साइन मारतली तुमकां अशें जाय जाल्यार पयलीं श्र मारप आणि मागीर जी मारप उकार मेळटलो तुमकां रस्व उकार why one font is not opens in the ppt on other laptop फॉन्टाचो ऍक्च्युली इश्यू जायना पूण घडये एक एकदा तुमचो जर पीपीटी और मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस आदलो वर्जन आसा एक एकदा जाल्यार ताका प्रॉब्लेम जावं येता पूण म्हाका तरी अजून तसो फॉन्टाचो इश्यू जावं ना फॉन्टाचो इश्यू जाता तो कसो की एक एकदा तुमचे शब्द जे आसा ते दसतात खूप फावटी म्हणजे जेन्ना ट्रान्सलेशन करता अणकार करता तेन्ना ते सगळे शब्द दशिल्ले दिसता ताका एक उपाय म्हळ्यार ते ती फायल जी आसा तुमची ते तुम्ही जे टाइप केला ते कॉपी करात कॉपी करून तुमचो तुमच्याच लॅपटॉपाचेर वा कंप्युटराचेर नोटपॅड आसतले ते नोटपॅडान तुम्ही पेस्ट करात पेस्ट करून परत कॉपी करात आणि वर्ड फायलीन दुसऱ्या वर्ड फायलीन ते घालात खूप फावटी जे शब्द चिकटलेले असतात ते जाग्यार येतात पूण एक एकदा जायनाय बी तेन्ना कांयच पर्याय उरना तेन्ना तुमकां ते प्रत्येक शब्द परत टाइप करचो पडटा वा तो स्पेस बार मारून तोडचो पडटा आनी एक जाता की शब्द तुम्ही टाइप केला तो तुम्ही कर्सर एकीकडे क्लिक करता पूण टाइप जाता भलतीच कडेन सो ताका कितें टेक्निकल एरर एक एकदा येता सो तेन्नाय बी तुम्ही हीच सिस्टम नोटपॅडान कॉपी करात आणि कॉपी करून नव्या वर्ड फायलीन पेस्ट करात हो प्रॉब्लेम 100% सॉल्व जाता पण एक एकदा जे शब्द एकामेकांक चिकटतात ते एक एकदा प्रॉब्लेम तो सॉल्व जायना फनेटिक चड स्कोप काय इनस्क्रिप्ट शिक्षक ह्या नदरेन तुमकां हांव इनस्क्रिप्टाक वच म्हणून सांगन कारण इनस्क्रिप्ट तुमकां सगळीच कडेन मेळटलो आणि सोंपेपणान वापरूं येता पण फनेटीक तुमकां येता म्हणून काय हरकत ना पूण एकादी कोणाच्या
कोणाकडे तो कीबोर्ड ना जाल्यार इनस्क्रिप्ट इझिली अवेलेबल. वॉट अबाउट द कॅप्स लॉक ऑन एंड कॅप्स लॉक ऑफ मोड? कॅप्स लॉकाचो हांगा देवनागरी टायप करतना तुमकां कांयच संबंध ना. हांगा फक्त की यूज जाता ती शिफ्टाची. शिफ्ट की तुमकां शब्द तुमकां सांगला तशें महापुराण टायप करपाक बऱ्याक पडटा. इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड मोबायलाचेरूय मेळटा, पण मोबायलाचेर तुमकां सगळ्यात बेस्ट हांव सजेस्ट करतलें की तुमी गुगल इंडिक कीबोर्ड डावनलोड करा. जातून तुमकां 3 कीबोर्ड मेळटले. एक म्हळ्यार तुमी इंग्लिशींतल्यान टायप करता आनी तुमकां देवनागरीन रिजल्ट मेळटलो. दुसरो कीबोर्ड आसा तो देवनागरीच कीबोर्ड आनी तुमकां देवनागरीन रिजल्ट मेळटलो. आनी तिसरो कीबोर्ड आसा तो स्लेट मेळटा तुमकां, ब्लँक स्लेट. जातून तुमी एक्सक्यूज मी, जातून तुमी टायप करतले तुमच्या बोटान जे तुमी बरयता ते तुमकां तो रिजल्ट मेळटलो. सो तुमी गुगल इंडिक कीबोर्ड शक्यतो वापरात. तुमकां जर तो नाका जाल्यार इनस्क्रिप्ट कीबोर्डूय तुमकां खंयचे ऍप तुमी गुगल प्ले स्टोरान जर तुमचो एंड्रॉयड फोन आसा जाल्यार तुमी डावनलोड करूं शकता. सगळ्यान सोपो फॉन्ट खंयचो? फॉन्ट सोपो आनी कठीण कांय ना, सगळे फॉन्ट एकूच ते. फक्त तुमकां प्रेझेंटेबल दिसपाक जाय, बरो दिसपाक जाय जाल्यार तुमी कोकिलाक वचचे. कोकिला, एरियल युनिकोड, अपराजिता, निर्मल. मंगलाक शक्यतो वचचे न्हय. हांवें कीबोर्ड प्रिंट मारल्यात त्र कशें चुकलें म्हाका. त्र तुमकां हांवें दाखयला. ऑलरेडी हांगा दाखयता परत. जर तुमकां त्र टायप करपाक जाय, सगळ्या वयल्या जे नंबर्स आसा थंय मेळटा तुमकां आनी शिफ्ट मारूनच ते टायप करचे पडटा. सो त्र मारपाक तुमकां हांगा जाय शिफ्ट 6. तुमकां कीबोर्ड दाखयता हांगा. हो पळय, शिफ्ट 6 आसा तो त्र. सगळी जोडाक्षरां हांगा मेळटली तुमकां. आतां द कशें टायप करप म्हणल्यार द आनी ताका अर्द करप आनी य टायप करप. द टायप करपाक द मारलें हांवें, द मारपाक ओ मारलें, अर्द केला आनी य मारलें. हांगा हांवें म्हजो कॅप्स लॉक ऑन आशिल्ल्यान ते ओ डी तुमकां कॅप्स लॉकान दिसता, पण ताजो देवनागरी जेन्ना तुमी टायप करता तेन्ना कांयच संबंध ना. ते सगळे स्मॉल लेटर्सूच. कॅप्स लॉक ऑन आसूं ऑफ आसूं कांय फरक पडना. द टायप करपा खातीर ओ, मागीर डी अर्द करपा खातीर आनी हो स्लॅश. तुमकां 2 कीज आतां पार्ट जातल्यो. डी म्हणजे अर्दे आनी अनुस्वारा खातीर एक्स. विद्यार्थ्यांचो आत्तां हांवें सांगला तशें विद्यार्थ्याचो द्या कसो घालतात आत्तां हांवें दाखयला हांगा. ओ, डी आनी स्लॅश. आनी मात्रा जाय जाल्यार ई मारल्यार. सगळे मात्रा, रस्व दीर्घ, उकार इकार दाव्या वटेन. Sometimes when you mail Unicode font Word file, it changes into English alphabets. In that case, what do you suggest? English alphabet जाता तेन्ना तुम्ही ताका कंट्रोल ए मारात, म्हणजे सिलेक्ट ऑल करात आणि तुमच्या फॉन्टान वचात. तुमच्या फॉन्टान वचून कोकिला घ्या किंवा तुमकां जाय तो देवनागरी फॉन्ट सिलेक्ट करा. ते परत तुमकां देवनागरीन मेळटले. पूण जर ते मुळान टायप करतना श्रीलिपी वा खंयचो हेर सॉफ्टवेअर वापरून टायप केला, हेर कीबोर्ड वापरून, आणि जर तुमच्याकडे तो फॉन्ट ना वा सॉफ्टवेअर ना जाल्यार तो तुमकां कसोच मेळपाना. सो जर हांवें इनस्क्रिप्टान टायप केला आनी तुमच्याकडे इनस्क्रिप्ट आसा जाल्यारूच तुमकां मेळटलो तो. आतां इनस्क्रिप्टाची बरी गजाल म्हळ्यार इनस्क्रिप्ट सगळ्यांकडेच आसा. श्रीलिपीचे जाता अशें की श्रीलिपी पेड सॉफ्टवेअर, सो तो पयशे दिवनूच मेळटा. त्या खातीर श्रीलिपी तुमकां सहजा कोणा कडेन मेळचो ना. श्रीलिपीन जर कोणें टायप केला आनी तुमकां धाडला जाल्यार तुमकां ती बॉक्सात दिसतली, ते दिसपाना तुमकां फॉन्ट. एट प्रेझेंट वीच फॉन्ट आर यू युजींग? आय वॉज युजींग, हांव कोकिला फॉन्ट यूज करतालें. Sparsh.com is good for typing. Okay. आनीकूय टायपिंगा खातीर खुबशे टूल्स आसा. इंडियन लँग्वेजीस म्हणून एक आसा.
मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची बी एक तांणी बी एक टूल ऑलरेडी डिझायन केल्लो आसा. म्हाका आतां तेजी लिंक याद जायना, पूण हांव म्हाका याद जाली जाल्यार हांगा घालता. विच इज द इजिएस्ट फॉन्ट टू बी यूज. हांवें ऑलरेडी सांगला कोकिला तुमी वापरात, एरियल युनिकोड. विच इज द बेस्ट कीबोर्ड अगेन इनस्क्रिप्ट. हांवें तुमकां हांगा देख सांगता. हांवें सुरवात करतना हांव लोकसत्ता म्हणून फॉन्ट शिकलें. लोकसत्ता वेल्यान हांवें जेन्ना म्हजे जॉब चेंज केलो तेन्ना हांव श्रीलिपीचेर पावलें. श्रीलिपीचेर पावतकच मागीर एक दीस आमचो श्रीलिपीक क्रॅश जालो. क्रॅश जातकच आमकां हांव तेन्ना मिडियान काम करी, सो आमकां बातमी तर करपाक जाय. मागीर श्रीलिपी ना म्हणटकच आमकां मागीर इनस्क्रिप्टाक शिफ्ट जावचें पडलें. सो तेन्नाच्यान इनस्क्रिप्ट आसात, अजून मेरेन हांव इनस्क्रिप्टानूच. आतां ही गजाल 2012तली. 2012च्यान अजून मेरेन हांव इनस्क्रिप्टान टायप करता. खंयच अडखळ येवंक ना म्हाका. खंयी वचूं म्हाका इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड सोंपेपणान मेळ्ळा. I use Unicode for typing, which is the best keyboard to use preferably because when some use phonetics, it does not open on other laptops. Even when you copy from the internet, it does not. हांवें सांगला तशें तुमच्याकडे फोनेटिक्स आसपाक जाय. सो इनस्क्रिप्ट सगळ्यांकडेच आसता. ते खातीर तुमी इनस्क्रिप्टानूच टायप करात. मोबायलाचेर खंयची स्क्रिप्ट टायप करपाक प्रभावी थारूं येता. मोबायलाचेर जेन्ना तुमी टायप करता पळय ती ऑटोमॅटिकली इनस्क्रिप्टूच आसता. कारण तुमी आतां गुगल इंडीक वापरा वा लिपिकार वापरा वा आनी खंयचोय ऍप घेयात. व्हॉट्सएपाचेर टायप करा वा जीमेलान टायप करात आनी तुमकां धाडात. ती जे तुमी टायप केला ते कॉपी करात आनी वर्डान घालात, ते तुमकां इनस्क्रिप्टानूच दिसतले. सो मोबायलाचेर हो प्रश्न येना की खंयची स्क्रिप्ट. पण तुमकां जर सेम कीज यूज करपाक जाय जाल्यार इनस्क्रिप्ट ऍप तुमी डावनलोड करूं येता तुमच्या मोबायलाचेर. हाऊ टू रायट नंबर्स. नंबर्स इज व्हेरी इझी. दाखयता तुमकां. जेन्ना तुमी शिफ्ट धरनासतना मारतले बटन तो, तेन्ना तुमकां नंबर्स मेळटले. आनी शिफ्ट मारून जेन्ना तुमी टायप करतले तेन्ना तुमकां सगळे ताच्या वयर जे आसात ते मेळटले. तुमकां जर ए जाय जाल्यार हांगा मेळटा. शिफ्ट 1 मारतकच तुमकां हो मेळटा. आणि जर तुमकां 1 नंबर जाय जाल्यार तुमी फक्त 1 टायप करपाचें. सो बाकीचे नंबर्स तशेच आसा. मंगल कित्याक वापरप ना हांवें सांगलां. मंगल वापरप ना ते फक्त प्रेझेंटेबल दिसना म्हणून वापरले म्हणून कांयच हरकत ना. वापरूं येता तुमच्यान, पूण तो प्रेझेंटेबल दिसना. खास करून तुमी इतले जेन्ना एफर्ट्स घालता तुमच्या व्हिडिओ खातीर वा कसलेय तुमी प्रेझेंटेशन करता तेन्ना एक फॉन्टा खातीर तो बुरसो दिसचो न्हय म्हणून तुमी इंग्लिशीन पळयतात की कितलेशेच तुमकां पर्याय मेळटा फॉन्टां खातीर. जेन्ना तुमी इंग्लीश फॉन्ट घेतली तेन्ना बरो तोच घेतले. तशेंच देवनागरीनूय जेन्ना तुमी टायप करता वा कितेंय प्रेझेंटेशन करता वा व्हिडिओ करता तेन्ना बरो तोच फॉन्ट घेवचो म्हणून एक म्हजी सुचोवणी ही. तो बरो म्हणल्यार कोकिला एरियल युनिकोड. तुमकां देवनागरीन चड पर्याय मेळचेच ना आनी मोबायलार तर साप्प कमी मेळटले तुमकां पर्याय. तातूंतल्या तातूंत लॅपटॉपाचेर मातशे चड पर्याय आसा. सो कोकिला युनिकोड हे तुमी वापरूं येता. आंकडे कोंकणीन कशे टायप करप. एक म्हळ्यार जेन्ना आमी कोंकणी भास म्हणटा तेन्ना आमी अरेबीक इंडो अरेबीक म्हणटा ते नंबर्स वापरतात. जे इंटरनॅशनली एक्सेप्टेड नंबर्स आसा इंडो अरेबीक ते वापरतात. वीच इज आमी जेन्ना स्लँग म्हणटात तेन्ना तातूंत ताका आमी इंग्लिशीन म्हणटात 1 2 3 4. ते एक्चुअली इंडो अरेबीक वा हिंद अरेबीक हिंदूय म्हणटात ताका. सो हे जे आसा हे इंटरनॅशनली एक्सेप्टेड आंकडे नंबर्स. सो आमी कोंकणीन हे वापरतात. पूण शाळेन एज्युकेशन लेवलाचेर पळयलां हांवें की हे वापरनासतना जे देवनागरीन येता आंकडे ते वापरतात. ते खातीर कोंकणीन जेन्ना आमी हे वापरच ना म्हणून तांणी युनिकोडान आमकां कोंकणी भाशेन तशे आंकडे दिवंकूच ना. ते खातीर तुमकां देवनागरीन जर तशें टायप करपाक जाय जाल्यार तुमकां मराठी भास घेवची पडटली.
मराठी भास घेवपाक अगेन कंट्रोल पॅनलान वचात, रिजन एंड लँग्वेज, हांगाच तुमकां मराठी भास मेळटली. मराठी भास घेतली, अप्लाय केले, ओके. हांगा तुमकां दिसतली 3 आतां, ताचेर क्लिक करतकच मराठी घेतली. अगेन ऑल्ट शिफ्ट मारूनय बी तुम्ही चेंज करपाक शकता. मराठी घेतकच माझ्या लॅपटॉपाक कितें इश्यू आसा, जायना आतां सद्या. म्हाका घडये रिस्टार्ट मारचो पडटलो तो. पूण तुमी हो करून पळया. जेन्ना तुमी मराठी घेतले, पळय आयलें. ओके. मराठी घेतकच हे आकडे येतले. एम्स्टरडॅम. ओके, एम्स्टरडॅम. आता ते तुम्ही कशें टायप करता ताजेर आसा. हांव जर अशें मारता जाल्यार डॅम. उच्चारा प्रमाणे तुमकां टायप करचें पडटलें. अशेंय टायप करूं येता, डॅम. ताच्या खातीर पयलीं म्हळ्यार शिफ्ट 1 मारतकच, शिफ्ट 1 जेन्ना मारता तेन्ना तुमकां तो ए मेळटलो. तुमकां सेकंड 1 दाखयता कशें टायप केला तें. मागीर तुमकां अर्द म जाय. अर्द म खातीर तुमी एम मारतले. सॉरी, नॉट एम, सी मारतले. सी मारतकच तुमकां अर्द म मेळटलें आनी ताका अर्द करपा खातीर डी मारतले. मागीर स टायप करपा खातीर तुमी एम मारतले. अर्द करपा खातीर डी. ट खातीर तुमकां हांगा जो कोट कॉमा दिसता, कॉमा टायप करतले तुमी. कॉमा न्ही, सॉरी, ओपन इनवर्टेड कॉमा. ओपन इनवर्टेड कॉमा मारतकच तुमकां एम्स्ट मेरेन जालें तुमचें आतां टायप करून. हे जालें टायप करून. आतां तुमकां जाय तें डे. डे मारपा खातीर ड मारलें, ड मारपाक ब्रॅकेट मारलो हो, आनी चंद्र दिवपा खातीर शिफ्ट 2. शिफ्ट 2. आनी म मारपा खातीर सी. जालें तुमचें एम्स्टरडॅम. हाऊ टू रायट नंबर्स ऑलरेडी आन्सर केला हांवें. हांगा Yes, वेळ can I interrupt you? In the textbook, Amsterdam is written with A आणि अचेर स्थापन करपाक ते त्रास जाता. ताका लागून दाखयता. आयकूंक येवंक ना म्हाका सारकें. एम्स्टरडॅम पळय आसा, हय. टेक्स्टबुकान हम्म. अन आसा, अन, नॉट विथ ए. हा, सो हांवें ताका ऑलरेडी तुमकां ताका की लागून सांगला, इन्सर्टान वचून तुमी ते टायप करपाक शकता. इन्सर्टान तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगला हांगा. I just wanted to see like how it can be done. हय, इन्सर्ट तुमकां Practical. दाखयला न्ही हांवें. पळय दाखयता, परत दाखयता. Thank you. असो म्यूट करचो तुमचो डिस्टर्बन्स. Yes. ओके, सो तुमकां ए जाय हो जाल्यार हांगा इन्सर्ट वचपाचें. इन्सर्टान वतकच सिम्बॉल. सिम्बॉलान तुमी ऑलरेडी जर घेतलो जाल्यार तुमकां मेळटलो, ना जाल्यार हांगा फॉन्ट जे दिसता थंय तुमी निर्मल UI घेतलो वा कोकिला घेतले आनी थंय तुमकां सोदचें पडटलें मातशें, कित्याक हांगा खूब फॉन्ट्स दिसतले तुमकां. खूब अल्फाबेट्स दिसतले देवनागरी. तातूंत तुमकां हो ए दिसतलो. तशें डबल क्लिक मारप किंवा सिंगल क्लिक मारून इन्सर्ट केलें, क्लोज केलें काय आयलो. फुडलो प्रश्न घेता. प्लीज एक्सप्लेन डिफरन्स बिटवीन इनस्क्रिप्ट एंड फॉन्ट्स. इनस्क्रिप्ट इज अ कीबोर्ड जो तुमी यूज करून टायप करता, आनी फॉन्ट्स तुमकां मागीर टायप करतकच तुमकां ज्या तरेन ताची स्टायल दिसपाक जाय, लुक्स दिसपाक जाय त्या फॉन्ट्सांची, ताच्या खातीर तुमी फॉन्ट्स यूज करतात. गुगल इंडीक लॅपटॉपाचेर कसो इन्स्टॉल करप, ताच्या खातीर तुमकां गुगलान वचचें पडटलें. गुगलान वतकच तुमी टायप करप गुगल इंडीक कीबोर्ड,
आणि तुमकां तो इन्स्टॉल करचो पडटलो. तो सॉफ्टवेअर जो आसा तो इन्स्टॉल करचो पडटलो. गुगलाचे काय सॉफ्टवेअर्स फ्रीली अवेलेबल आसा, तातूंतलोच हो एक गुगल इंडिक कीबोर्ड. सो तुमकां तो तुमच्या लॅपटॉपाचेर इन्स्टॉल करतकच तुम्ही यूज करपाक शकता. चंद्रबिंदू म्हळ्यार म्हाका कळूंक ना. तुमकां चंद्र जाय जाल्यार हांवें तुमकां सांगला शिफ्ट एक्स मारतकच तुमकां चंद्र मेळटलो. आणि फक्त अनुस्वार जाय जाल्यार तुमी एक्स मारप. हाव टू जॉईन ड एंड य. ड टायप करा, मागीर अर्द करपा खातीर डी टायप करा आनी मागीर य टायप करा. अन्वेषान ऑलरेडी हांगा अभिप्राय लिंक दिल्ली आसा, ती उपकार करून भरची. अभिप्राय जे भरता तांकां प्रमाणपत्र मागीर ईमेला वेल्यान मेळटले. Can we use Kokila Unicode on mobile? ना, Kokila Unicode न्ही, Kokila is a font. So Kokila font तुमकां मोबायलाचेर मेळचो ना. मोबायलाचेर खूब कमी पर्याय मेळटा फॉन्टाचे. ते खातीर जे आसा तातूनच तुमकां मोबायलाचेर जर तुमी कितें करता जाल्यार तातूनच तुमकां भागोवचें पडटलें. नाजाल्यार तुमी लॅपटॉपाचेर काम करूं येता. कृतीदेव फॉन्ट तुम्ही वापरूंक शकता, पूण तातूंत अडचण तुमकां जे वेन आय पुट माय प्रेझेंटेशन ऑन मोबायल फॉन्ट चेंजेस ऑफकोर्स. सो कृतीदेव म्हणटा तो पयलीं म्हळ्यार तुमच्या फोनार आसचो ना. सो तुमी जेन्ना ते तुमच्या फोनाचेर घालतले तेन्ना तुमकां ती मेळचीच ना. सो सदांच म्हणून इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड वापरचो आनी फॉन्ट घेतना सदांच कोकिला, एरियल युनिकोड, कांयच ना जाल्यार मंगल. गुगल इंडिक कीबोर्ड हांवें ऑलरेडी आतां एक्सप्लेन केला तुमकां. पयलीं बरा शिकिल्ले, आतां इनस्क्रिप्ट. हय, बरा खूब जाण वापरतात, अजुनूय वापरतात, पूण आउटडेटेड जाला तो आतां. खूब कमी लोकां कडेन आसा. सो ते खातीर तुमी इनस्क्रिप्टाक आतांच शिफ्ट जायात, तुमकां खूब बऱ्याक पडटलो. आनी फुडें जेन्ना नवो कितें येता तेन्ना ताका शिफ्ट जावचें पडटलें. सो तयारी आमकां शिकपाची सदांच दवरची पडटलीच. हाव टू जॉइन ट एंड य. सेम ट तुमकां स्क्रीन तुमच्या कीबोर्डाचेर ट सोदचो पडटलो अल्फाबेट. त्या उपरांत तुमकां डी मारचें पडटलें. डी मारतकच मागीर य वर्ण टायप करचे. य खातीर तुमकां स्ट्रोक आसा. ट खातीर ओपन इनवर्टेड कॉमा.